नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशातल्या प्रचार रॅलीत केले संबोधन. काँग्रेसीक लागून देशात गरिबी वाडिल्ली असो आरोप तांणी केला केलो. भारतीय जनता पक्षान राजस्थानात केली महाजनसंपर्क अभियानाक सुरवात. काँग्रेसीनूय प्रचाराक धरलो नेट. विधानसभेत केल्ल्या बायलां आडच्या विधानाचेर नितीश कुमार हांणी मागली माफी. राष्ट्रीय बायलां आयोगान बिहारच्या सभापतींक कारवाय करपाची केल्या मागणी. टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा आड सीबीआय वरवीं तपास जावचो. लोकपालान दिला आदेश. आणि पारंपारीक कुशळ व्यवसायाक पुनर्जीवित करपाक सरकार फावो ती करता मजत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत आयोजित कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यांनी येवजणेविशीं दिली माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. मध्य प्रदेशात जावपी वेंचणुकेची तारीख जशी लागीं पावत आयल्या तशेंच ह्या वाठारांत वेंचणुकेचो प्रचार अदीक नेटान जावपाक लागला. 17 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेत 230 मतदारसंघ एकाच पावण्यार वेंचणुकेत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या दमोह हांगा भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर एका भौशीक सभेत उलोवप केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर देशांतल्या गरिबींक कारणीभूत थारायले. काँग्रेसीचो इतिहास फटींनी भरिल्लो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो. आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है. हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है. ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना. ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं रुकेगी. आयज जावपी प्रचारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुन्हात दुसऱ्या रॅलीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार काँग्रेस आनी हेर पक्षांच्या राष्ट्रीय गठबंधनाच्या मुखेल्यांनी विधानसभेत बायलांचो अपमान केला अशें सांगून नितीश कुमार हांचें नांव घेनासतना तांचेर खर टिका केली. इस इंडी अलायंस एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की. कोई शर्म नहीं है उनको. इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ. जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं?
वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो. आयज सांजे मुरेना हांगा आनीक एका प्रचार सभेक प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केले. भारतीय जनता पक्षान आयज राजस्थानात 3 दिसांच्या राज्यस्तरीय महाजनसंपर्क अभियान चालीक लायले. फुडले 3 दीस पक्षाचे सगळे वरिष्ठ फुडारी, भौशीक प्रतिनिधी आनी पदाधिकारी राज्यातल्या वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघाक भेट दितले. महाजनसंपर्क अभियाना खाला पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी दरेक मतदार बुथाच्या 50 घरांक भेट दितले. तशेंच शक्ती केंद्रांतल्या 10 नामनेच्या व्यक्तींक भेट दितले. दरेक बुथाचेर बूथ समितीची बसका घेवन लोकां बरोबर चर्चा करतले. तशेंच हेर फुडारी अभियाना अंतर्गत सेवा बसतीकूय भेट दितले. दुसऱ्या वाटेन काँग्रेस पक्षान लेगीत आपल्या प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या. राजस्थानाचे मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांणी येता त्या वेंचणुकेंत लोकांक दिल्ल्या 7 आश्वासनाच्या आधाराचेर वेंचणूक लढयतले अशें तांणी सांगलें. आनी काँग्रेस जेन्ना वेंचून येतली तेन्ना राज्यातल्या लोकां बरोबर थेट संपर्क करून 1000 आश्वासन शिबिरां घडोवन हाडटले अशेंय तांणी सांगलां. बायलांचेर बिहार विधानसभेत केल्ल्या वादग्रस्त विधानाविशीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आयज माफी मागल्या. वापिस करता हूं इन सब बातों का. अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष रेखा शर्मा हांणी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी बिहार विधानसभेत बायलांचेर केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचेर आक्षेप घेतला. हे विशीं तांणी बिहार विधानसभेच्या सभापतींकडेन कारवाय करपाची मागणी केल्या. केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है. स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग. हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था. वो एक पहला कदम था उनकी पूरी की पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का. तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राष्ट्रीय सहकारी जैवीक लिमिटेडा वरवीं जैवीक उत्पादनाक चालना दिवपा हेतान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रांत संबोधीत केले. येता त्या काळात भारत संवसाराच्या जैवीक बाजारपेठेत सगळ्यात विश्वासाचो आनी सगळ्यात व्हड ब्रँड जावपाचो आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा. एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता. और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever.
every Sunday 7 p.m. only on DD National. आपला नेवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आम आदमी पक्षाचे निलंबित खासदार राघव चड्ढा सयत हेर कांय प्रकरणां आयज नवी दिल्लीत राज्यसभा विशेषाधिकारी समितीची बसका जाली. हालींच जाल्ल्या निमाण्या बसकेत समितीन चड्ढा हांच्या आड केल्ल्या कागाळी अहवाल मांडिल्लो. दिल्ली सेवा विधेयक निवड समिती कडेन धाडपाचो प्रस्ताव सभाघरात मांडटना कांय खासदारांचे नांव तांच्या सहमती बगर आस्पावीत केल्ल्यान फाटल्या पावसाळी अधिवेशनात राघव चड्ढा हांकां राज्यसभेंतल्यान निलंबित केल्ले. उपरांत हो प्रश्न उंचेल्या सभाघराच्या विशेषाधिकार समिती कडेन धाडिल्लो. ह्या विशयाचेर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांचे कडेन कसल्याच अटी बगर माफी मागपाक सर्वोच्च न्यायालयान हालींच राघव चड्ढा हांकां सांगिल्ले. आयज जाल्ल्या राज्यसभा विशेषाधिकार समितीच्या बसकेन डेरेक ओब्रायन, संजय सिंग हांचे अमर्यादीत वेव्हाराक लागून जाल्ल्या विशयाचेरूय चर्चा जाल्ल्याची शक्यताय आसा. केंद्रीय प्रदूषण बोर्डाच्या अहवाला प्रमाण दिल्लीची वायू गुणवत्ता खूप इबाडल्या. दिल्लीचो वायू गुणवत्ता सूचकांक 400चो आंकडो पार केला. पर्यावरण, रानां आनी जलवायू परिवर्तन राज्यमंत्री हांणी एक खासा नियाळ बसका घेतली. प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपाक फावो ते उपाय येवजण आंखपाक ही बसका घेतिल्ली. इतल्या मजगतीं केजरीवाल सरकारान 9 ते 18 नोव्हेंबर मेरेन शाळांक शियाळी सुट्टी जाहीर केल्या. दिल्लीच्या NCR वाठारांत इबाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून प्रदूषित हवेत लोकांक श्वास घेवचो पडटा. की वजह से परेशानी तो है, लोगों को घुटन हो रहा है और बहुत परेशानी है. जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है. तो इसको सरकार को कुछ करना चाहिए. सुबह में और शाम को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है. इससे जो है स्वास्थ्य खराब होता है. हॉस्पिटलों में जो है बहुत भीड़ हो रही है. इससे जो है पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है. और दिल्ली में सरकार को इससे कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहिए और सरकार इसमें विफल हो रही है. ट्रैवल करते हुए हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है. पॉल्यूशन की वजह से बहुत आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत ओरिएंटेशन कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार उलयतना पारंपारीक कुशळ वेवसायिकांक चालना दिवन तरणाट्यांक ह्या वेवसाया कडेन वळोवपा खातीर सरकार फावो ती मजत करता अशें तांणी सांगलें. सर्वोदय, ग्रामोदय हे फक्त आमचे ब्रीद वाक्य न्ही, तर एक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम. अंत्योदय मीन्स लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना तो मनीस म्हणजेच अंत्योदय. कदाचित म्हणजे तो मागासलेल्या समाजातलो आसतलो, जो तुमकां 18 ट्रेड पळयल्या उपरांत कळटले. PM विश्वकर्मा योजनेच्या बाबतींतूय तोच कन्सेप्ट आसा. हेतून फायदे कितें जातले? पयले फावटी ताका तेजी वळख मेळटली, आयडेंटिटी मेळटली, तेजे कडेन आय कार्ड येतलें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे CSCs घालून. म्हणजे म्हाका बाबा PM विश्वकर्मा योजना, आय एम फॉलिंग अंडर द नावी कॅटेगरी, आय एम फॉलिंग अंडर द कुंभार कॅटेगरी. तेका आमी स्किलिंग करतले, म्हणजे अपग्रेडेशन करतले. तेका कळटात तें काम. आमी म्हणना आमी कोण एक्सपर्ट. कुंभार गेले कितलेशेच दीस मडकी करी जा न्ही रे, पण ती मडकी अजून खूप बऱ्या पद्दतीत कशी करपाक जाता, ती मार्केटिंग पद्दतीत कशी करपाक जातली. पाटले करपी खूब तेंप जालो पाटलो करीत आसा, बट तोच पाटलो आजकाल तो पाटलो न करता आमी जर म्हटलें की तो बुके करपा खातीर ताका बकेट कर आनी तो बुके त्या बकेटात घालून दी, म्हणजे पाटल्याच्या ऐवजी फुलाचे बास्केट जाले आनी ताका आमकां मार्केट मेळोवपाक लागलें. ही ट्रेड जी ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही, ती डायरेक्टर प्लॅनिंग आनी डायरेक्टर ऑफ स्किल्ड इंडस्ट्रीज हाज्या निमित्तान ताका स्किल करतले. म्हणजे ताका आमी म्हटलां की तुका जे ट्रेनिंग अटेंड करता ते 2500 रुपीज तुमच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. ताका टूल किट घेवपाक जाय. आता ताका टूल किट कोण तरी म्हाला आसतलो, ताका सगळे कात्री बित्री घेवचे पडटले, बाकीचे कुंभार आसतलो, ताका कितें वॉट एवर द थिंग जे लागता ते घेवपाक आमी काय घेवन दिवचे ना न्ही. प्रत्येकाक कितें लागता आमकां खबर आहा, ते ताकाच खबर आहा. डायरेक्टली 15,000 रुपीज ताज्या अकाउंटाचेर 15 डिसेंबर पर्यंत ट्रान्सफर जातले. 15,000 रुपया. काल राती पडिल्ल्या बिनमोसमी पावसान गडगडाट आनी विजेच्या लकलकाटान गोंयाक झोडपून काडले. सकाळ सावन वातावरण दमट आशिल्ले. भारतीय हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. सांखळे, कारापूर सारकिल्ल्या वाठारांनी वीज पडपाची घडणूक घडल्या, पूण
खर लुकसाण जाल्ल्याची खबर ना. मडगाव, दाबोळे, पणजे वाठारात फाटल्या 24 वरांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार मुरगांव वाठारात 60.4 मिलीमीटर आणि केपें, सांगे, पोरन्या गोंय वाठारात 50 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान 8 तारखेक कळीत केल्लो येल्लो अलर्ट आनीक एक दीस वाडयला. इतले मजगतीं दिवाळीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी नरकासूर भिजले. कांय वाठारांतल्या तरणाट्यांनी प्लास्टिकाचो उपेग करून ह्या नरकासुरांक धापून दवरिल्ल्याचो देखाव दिश्टी पडलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भौसा खातीर कॅन्सर प्रकल्पांचे तशेंच शेतकऱ्यां खातीर आयुर्वेद ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले. गोंय शिपयार्डान CSR येवजणे वरवीं 4 तालुक्यांनी चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण सांखळेच्या रवींद्र भवनात जालें. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे अध्यक्ष आनी कार्यकारी संचालक ब्रजेश कुमार, उपाध्यक्ष ICARचे HRC प्रभू तशेंच सांखळेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खाणा जेवणाच्या पद्दतींत बदल तशेंच जीवनशैलींत बदल ह्या सारकिल्ल्या कारणाक लागून राज्यांत कॅन्सर दुयेंतींत वाड जाल्ल्याचें नमूद केलें. आयुर्वेदीक झाडांचो उपयोग पुरातन काळासावन बऱ्या भलायके खातीर करीत आयला आनी हाचे फुडें लेगीत ताचो उपेग भलायके खातीर जावचो हाचेर ह्या प्रकल्पा वरवीं भर दितले अशें ताणें आपल्या उलोवपांत सांगलें. सस्पेक्टेड आसा कॅन्सरा पासून. कॅन्सर कित्याक जाता हे पयल्यान आमी समजून घेवपाक जाय. बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल कॅन्सराचें प्रमाण वाडलें कित्याक? पयलींची लायफस्टायल वेगळी आशिल्ली, आतांची लायफस्टायल वेगळी जाल्या. तुमी जर पळयशात जाल्यार पयलीं कॅन्सराचो प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणांत नासलो तितक्या मोठ्या प्रमाणांत तो आतां आसा. आनी तेकाच लागून हांव त्या पर्सेंटेजीन वचना, म्हणजे कितल्या लोकांक जाला कितें जाला त्या पर्सेंटेजीनय वचना. बट एक गजाल निश्चित आसा, ताणें म्हणटा त्या प्रमाणे कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीचेर डिटेक्ट जायत जाल्यार त्या पूर्णता कॅन्सरांतल्यान बरें जावपाक शकता. आनी जर लेट स्टेजीचेर डिटेक्ट जालो जाल्यार कॅन्सरांतल्यान बरें जावप कदापि शक्य जायना. जेन्ना जेन्ना अवेरनेसाचे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या अवेरनेसांतल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें, आमी सगळ्यांनी भितर भाग घेवचो, आपल्याकूय बी म्हणजे डायग्नोज करून घेवचो आनी इतरांकूय बी. हांव ह्या 4 तालुक्यांतल्या सगळ्या आमदार, पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स ह्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की कॅन्सर अवेरनेस एंड आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स ह्या कॅम्पेनिंगात भाग घेवचो, आपल्या सगळ्या लोकां तेजी मेसेज पावोवची, मिलेट्साचो इम्पॉर्टन्स तेंच्यांनी सांगचो आनी लोकां पर्यंत जर हे पावयले आसत जाल्यार तेजो फायदो गोवा शिपयार्ड जे आमकां ऑर्गनायज करता तेजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. घेवया एक ल्हानसोच विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदिया न्यूज, सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. सोपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज उत्तराखंडांतल्या हेमवती नंदन बहुगुणा गरवाल विद्यापीठाच्या 11व्या दिक्षांत सुवाळ्यात वांटो घेतलो. राष्ट्रपती ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार तांणी 1200 विद्यार्थ्यांक उपाधी भेटयल्यो. उपाधी मेळपी सगळ्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रपतींनी परबी दिली. तशेंच आपल्या उलोवपांत तांणी शिक्षणाक समाजा बरोबर जोडून दवरपाचो उलो मारलो. इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं. मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, अडॉप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है. ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है. टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा आड CBI वरवीं तपास जावचो असो आदेश लोकपालान दिला.
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे हांणी केल्ल्या कागाळीच्या फाटभुंयेर सीबीआय वरवीं तपास जावचो असो आदेश लोकपालान दिला. गांधीनगरांतल्या गिफ्ट सिटीत वॉंगॉंग आनी डिक्कीन विश्वविद्यालय ह्या दोन ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठां स्थापीत करतले अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना सांगले. ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेर हांच्या बरोबर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी चर्चा केली. उपरांत गिफ्ट सिटी वाठाराची भोंवडी करून ह्या विद्यापीठांनी शिक्षण धोरणा प्रमाण शिक्षण दितले अशें मंत्री प्रधान हांणी सांगले. आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के लिए एक नई ऐतिहासिक दिन है. अभी तक पिछले 3-4 दशकों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सेक्टर में बहुत गहरा संपर्क बन चुका है. जिसे मिनिस्टर क्लेयर जी ने कहा, भारत और इंडिया की यूनिवर्सिटीज और ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की 450 से ज़्यादा रिसर्च MOU है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, कोलैबोरेशन है. लेकिन आज एक नया इतिहास रचा गया. पहली बार हमारे देश में गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो सारे मानकों में बहुत ऊंचा स्थान पे हैं, डिकेन यूनिवर्सिटी जो लगभग 50 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, जिनके संबंध भारत में 30 साल से हैं, और उलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो लगभग उसी 50 साल भी हो चुका है जिसको. ऐसे 2 यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने का फैसला किया. ये दोनों 2 देशों के बीच में नॉलेज ब्रिज के काम करेगा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकांच्या वळेरेंत महाराष्ट्रान आपली पयली सुवात कायम दवरल्या. 71 भांगरा, 65 रुपया, 71 कांस्य पदकां सयत एकूण 207 पदकां महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयल्यात. दुसऱ्या सुवातेचेर सेवा खेळा मंडळ आसात आनी 58 भांगरा, 25 रुपया आनी 33 कांस्य पदकां सयत 116 पदकां मेळयल्यात. गोंयच्या खेळगड्यांनी 14 भांगरा पदकां सयत 13 रुपया आनी 28 कांस्य पदकां मेळून एकूण 55 पदकां मेळयल्यात. 9 नोव्हेंबर मेरेन ही सर्त आसतली. ह्या राष्ट्रीय सर्तीत प्रतिश्ठेच्या सायकलिंग रोडवे सर्ती खातीर 7 ते 9 नोव्हेंबर मेरेन वेर्णा राष्ट्रीय महामार्ग 566 वयली येरादारी नियंत्रीत केल्या. वेर्णा बिर्ला क्रॉस जंक्शन ते MES कॉलेज मदलो रस्तो सगळ्या प्रकाराच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ताका लागून पणजेंतल्यान वास्को आनी दाबोळी विमानतळा कडेन वचपी येरादारी कुठ्ठाळेच्यान वळयतले. मडगांव आनी फोंड्या ह्या दिकेन येवपी येरादारी लेगीत कुठ्ठाळेच्यान वतली अशें येरादारी खात्यान कळीत केलां. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत अंदू बीच हँडबॉल खेळाचो आस्पाव केल्ल्यान हो खेळ हँडबॉल मोग्यां मदीं बरेंच आकर्शण थारला. बीच हँडबॉल खेळाचे नियम इंडोर हँडबॉल खेळा परस वेगळे आसात. गेल्या वर्सा गुजरातात जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत अधिकारीक फेडरेशनाच्या प्रकरणा खातीर बीच हँडबॉलाचो आस्पाव करूंक नाशिल्लो. ह्या वर्सा गोंय हे बीच प्रदेश आशिल्ल्यान ह्या खेळा खातीर बरो प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो अशें खेळगडी आनी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. जैसे ही ये गेम शामिल हुआ तो खिलाड़ियों में बहुत उत्साह था, क्योंकि अभी हैंडबॉल जो गेम है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही लोकप्रिय गेम बनता जा रहा है. और जैसा कि बीच हैंडबॉल की बात करें तो इसका एक अलग चार्म है लोगों के अंदर देखने के लिए. एक बहुत ही बेहतरीन गेम लोग एंजॉय कर रहे थे. आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे. और बहुत ही एक टेक्निकली गेम जो है बीच हैंडबॉल जो है वो खेला जाता है. हैंडबॉल इंडोर हैंडबॉल से डिफरेंट है. इसके रूल रेगुलेशंस, उसके प्लेइंग खेलने का तरीका, तो खिलाड़ी भी और साथ साथ में दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको सराहा और देखा. हमें बहुत खुशी है क्योंकि पिछले बार हमें एंट्री नहीं मिल पाई थी तो हमें दुख हुआ था. हम कैंप लगा चुके थे पर लास्ट 1 वीक ऐसा हुआ कि मतलब हैंडबॉल बाहर हो गया तो सारी टीमें अपने अपने जगह पर प्रैक्टिस कर रही थी बहुत मेहनत से. पर इस बार हमें एंट्री मिली है बीच हैंडबॉल और इंडोर दोनों को, तो बहुत बढ़ावा मिल रहा है हैंडबॉल को. मतलब पॉपुलर होगा ऐसे ही, और गोवा में हो रहा है तो और बीचेस के बाजू में है तो इससे तो और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. तो मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही नेशनल होते रहे और बीच हैंडबॉल को बढ़ावा मिले. ICC म्हळ्यार संवसारीक क्रिकेट सर्तीत आयज इंग्लंड आड नेदरलँडाचो खेळ
पुण्यातल्या MCA स्टेडियमार चालू आसा. खेळाच्या सुरवेक इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. पयल्या सत्रांत इंग्लंडान 50 षटकां उपरांत 9 गडे वगडावन 339 धांवड्यो करून नेदरलँड्सा मुखार 340 धांवड्यांची मोख दवरल्या. दोनूय पंगड गुणवळेरेंत निमण्या सुवातेर आसा. नेदरलँड्स 4 गुण मेळोवन 9व्या स्थानार आनी इंग्लंड 2 गुण मेळोवन 10व्या स्थानार आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी त्या खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशातल्या प्रचार रॅलीत केलें संबोधन. काँग्रेसीक लागून देशात गरिबी वाडिल्ली असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. भारतीय जनता पक्षान राजस्थानात केली महाजनसंपर्क अभियानाक सुरवात. काँग्रेसीनूय प्रचारात धरलो नेट. विधानसभेत केल्ल्या बायलां आडच्या विधानाचेर नितीश कुमार हांणी मागली माफी. राष्ट्रीय बायलां आयोगान बिहाराच्या सभापतींक कारवाय करपाची केल्या मागणी. टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा आड CBI वरवीं तपास जावचो. लोकपालान दिला आदेश. पारंपारीक कुशळ व्यवसायांक पुनर्जीवित करपाक सरकार फावो ती करता मजत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत आयोजित कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी येवजणे विशीं दिली माहिती. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.